सरकारान लोकांक वाटपाक हाडिल्ली टनांनी तूर दाळ कुसोवपी तशेंच साकर पेड्ड्यार करपाक त्या वेळेचो नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री गोविंद गावडे जापसालदार आसा। ताका लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें तांकां सरकारांतल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी काँग्रेसीचे म्हणयारे अमरनाथ पणजीकर हाणें केल्या। जाल्यार थंयच ह्या प्रकरणाची दखल घेवन गोविंद गावडे हाणें सध्या आशिल्ल्या मंत्रीपद सोडचें अशें अमरनाथ म्हणटा। गोय सरकाराकडे मागणी करता की तूर आणि साकर ह्या घोटाळ्यान ते कुसोवपाचे इबाडपाचे काम जेंच्यांनी केलां हितून घुसपाल्लो जो गोयचो आदलो त्या वेळाचो मंत्री गोविंद गावडे हिणी रिजायन जावचे नाजाल्यार गोयच्या मुखेलमंत्र्यान तेका काडून उडोवचो ही आमी गोय सरकाराकडे मागणी करता की ह्या 75 सेलिब्रेशन करता आसतना अशें दिसून येता लोकांक की खऱ्या अर्थान आजादी आसा की खऱ्या अर्थान सीएमांक सुद्दां आजादी आसा की जो वायट करतलो तेचेर कारवाय जातली। फक्त कोणाक गोंयचो बकरो करूं नाका। तुज्या मंत्रिमंडळान त्या वेळार जो मंत्री आसलो तोय तितलोच जबाबदार आसा, तेका काडून उडय, तेचेर कारवाय जावपाक जाय। मुखेलमंत्री जबाबदार आसा, तेणी स्वताचेर कारवाई करून घेवची।